मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पैबाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. मिराबाग बंदारो प्रकल्पाक विरोध करीत थळाव्यांनी आडयले बांदकाम. आदी पेपरवर्क दाखयात मागीरच बांदकामाचे चितात. थळाव्यांक घेयात विश्वासांत. विश्वासघात करनाकात. थळाव्यांची थेट शिटकावणी. NIT जानेरात जाल्ली चोरी. आंध्र प्रदेश पुलिसांच्या ताब्यांत चोर. विद्यार्थ्यांचे लॅपटॉप आणि मोबाईल लुटपाचे प्रकरण. गोंय पुलिसांनी केलो ट्रेस. कळंगूट वाठारात शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टरांच्या भाड्याचेर तापलो मुद्दो. निर्णय घेवनय लोकांमदीं बोवाळ. सरपंचाचेर आरोप आशिल्ल्यान तांणी दिलें क्लॅरिफिकेशन. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. थळावे मिराबाग बंदारो प्रकल्प सुवातेर जमले आनी चालू आशिल्लें काम थांबयले उपरांत तणावाची परिस्थिती निर्माण जाली. असले प्रकल्प गांवांत हाडचे आदी थळाव्यांक कांयच कशें कळयलें ना. आदी प्रकल्प हाडटात, मागीर लोकांचे हाल करतात. थळाव्यांनी तिडक उक्तायली. मिराबाग गांवांत जुवारी न्हंयचेर बंदारो बांदपाच्या बांदकामाक थळाव्यांनी खर विरोध केला. थळाव्यांक विश्वासांत घेतले ना आनी तांकां कसलीच माहिती दिवंक ना. पुराय माहिती दिनासतना काम सुरू जावपाक दिवचे ना. थळाव्यांनी सरकाराक शिटकावणी दिल्या. पळय, काल आमची जी पब्लीक मिटींग जाल्ले थंय आमी पयलींच शिटकावणी दिल्ली आसा एका कॉन्ट्रॅक्टराक, जर तेका हिम्मत आसली तर आयज यो म्हणून. पूण तेजी कापस्ताद इतली आसा काय तेका खंयच्यान जो पावर मेळटा म्हणून म्हाका खबर ना की तो आयज कापस्तादीन हांगा येवन हें काम चालू करपाची तेणें प्रयत्न केल्लो आसा. पूण आयज ही जी गांवचे नागरीक आनी जी गांवची जी बायलां आसात ती इतली एक्टीव जावन तेणी हें काम आमी हाडयल्लें आसा. आनी आमचो एकूच स्टँड आमी क्लियर केल्लो आसा. जो पर्यंत आमकां क्लियर जायना तो पर्यंत आमी हें काम करपाक दिवपाना. आयज तेंचो एसिस्टंट इंजिनियर येयल्लो हांगा, इतली फायली घेवन येयलो. तेका 4-5 क्वेश्चन केले पूण तेजे कडेन एक आन्सर ना. एक सुद्दां तेणें आन्सर दिवना. हांवें PSIच्या मुखार तेका क्वेश्चन केले, बाबा हे आमचे आन्सर क्लियर कर, पूण तेजे कडेन आन्सर ना. सो आमी तेका सांगलें, जो पर्यंत तूं आमच्या जे जे डिफिकल्टीज आसा, जे आमचे डावट आसा ते जर तूं क्लियर करना तो पर्यंत हांगसर कसलेंच काम जावपाक जायना. आनी तेका आमी हें मशीन जे हांगसर काम करताले ते आतांच्या आतां हांगसरल्यान हे जे सायटी वयल्यान तेका काडपाक लायल्ले आसा. आनी तो प्रमाणे हे साहेबान जे सावड्डे पुलीस स्टेशना वयले जे स्टाफ आसलेले, हे कॉपरेटीव स्टाफ आसलेले, जेणी कॉपरेट करून जेंचे आमचे लोकांचे म्हणणें आयकले, तेंचेय म्हणणें आयकून जे एट लास्ट तेणी जे कॉन्ट्रॅक्टराक रिक्वेस्ट केले की हे मशीन जे हांगसरले हालोवचे, आनी ते प्रमाणे हे मशीन हालयल्लें आसा. आयज हे खरें ह्या गांवांत जो येयला, ही गांवची बायलां आसात हेंकां खरें वालोर की ही जी बायलां मुखार रावन हे आयज काम बंद केल्लें आसा. आनी आमी एकूच हें आसा, हो आमचो गांव काबार करपाक आमी कशेंच दिवचे ना, कितेंय जाल्यार जाता. आयज कितें जालें, आमी काल सगळ्यांनी निश्चय केल्लो सगळीं येवन बसतली म्हणून हांगा. त्या प्रमाणे आमी आयली सगळीं. तर हांगा पळय जाल्यार काम स्टार्ट करपा तयारी. ट्रक काडलो, कॉन्ट्रॅक्टर आयलो आनी सगळे आयले. कळ्ळें? आतां कितें करपाचें, तेका आमी ठाम विश्वास केलो, बाबा तूं हांगा काम चालू करनाका. हेणी पोलीस फोर्सूय धाडलो. तेंकाय बी आमी सांगलें, तुमी कितलें हें केलें आमी तुमकां काम स्टार्ट करपाक दिवची ना. कितें जाता तें पळय. एक वेळ आमकां कायदो हाती घेवपा पडले, कोता येता, पूण आमी फाटीं सरची ना असो आमी ठाम विश्वास केलो. आनी एकदाची तेका थंयची मशिनरी आमी वयर काडपाक लायली. तेची गॅरंटी आमकां ना. आमी व्हरपा दिवची ना तेका. कशीच आमी व्हरपा आमी हांगा वाट बंद करून दवरतली. पूण तेका मशिनरी जो पर्यंत आमकां सगळे पेपर सबमीट करना, टोटल आमकां सगळे कायदेशीर आमकां दाखयना, तो पर्यंत तेणे हांगा इंटरफियर जावचो न्ही. आनी येयले जाल्यार कितें करतले तुमी? येयले जाल्यार आमी कायद्याच्या भायर वयतली. कितें करतली आमी सांगू शकना. आमी त्या टायमार करतली. त्या टायमार न्हिदून रावतली थंय, पूण तेका आमी सोडची ना. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. मंगलगिरी आंध्र प्रदेश पुलिसांनी जानेरात कुंकळे NIT विद्यार्थ्यांचे लॅपटॉप आणि मोबाईल लुटपाच्या प्रकरणातल्या मुखेल आरोपी पामील सिल्वॉन के हाका अटक केली. टोल कॅमेऱ्याच्या फुटेजींतल्यान कुंकळे पुलिसांक ताचो सोद लागताच तांणी रोखडेच आंध्र प्रदेश पुलिसांक कळयलें. आतां आरोपीचेर बदली वॉरंट जारी करून ताका गोंयांत हाडटले. ताचे कडल्यान चोरयेच्यो कांय वस्तूय जप्त केल्यात. आज आमी आसात ते कुंकळे पुलीस स्टेशनार आसात. आनी कुंकळे पुलीस स्टेशनार गेल्ले म्हयन्याक एक केस रेजिस्टर जाल्ली. ती म्हणलें जाल्यार कुंकळे पुलीस स्टेशनार तेकोन 10 मिटराचेर जी NIT आसा, ह्या NITक एक चोरी जाली.
आनी ह्या चोरयेक जो जर सगळे भुरग्यांचे लॅपटॉप तेंचे स्मार्ट वॉच अशें करून जायते जे आयटम आसात हे एकटो कोण तरी येयलो अननोन पर्सन आनी ते चोरून घेवन गेलो आनी हो जो अननोन पर्सन हितून एंट्री जालो तो आपूण एक टिचर म्हूण सांगून आयलो. पयले दिसा येवन तेणें वॉच केले, सगळे पळयले आनी एक दीस रावलो आनी दुसरे दिसाक तो पुज्यो काडलो हे सगळे आयटम घेवन. आनी हेजे वयल्यान कळटा की NITची जी सेक्युरिटी आसा ही कितली घट आसा ही हेजे वयल्यान कळटा आनी ती सुद्दां पुलीस स्टेशनाच्या सायडी आसून हो जो भुरगो आसा सद्याक ह्या भुरग्याक जे मंगलगिरी पुलीस स्टेशन आसा जे आंध्र प्रदेश आसा हेणी सद्याक एका अरेस्ट केले कडेन आसा. आनीक आतां रोखडेच जे आमगेले कुंकळे पुलीस आसात हे ताका हाडपाक वचपाचे आसात. हो जो भुरगो आसा ह्या भुरग्याचें नांव आसा तमील सिल्वन के म्हणून. आनीक हो भुरगो जो आसा हो जो जर 28 वर्सांचो सुमार आसा, 28 ते 29 वर्सांचो आसा. ह्या भुरग्याचे जेन्ना हेजो फोटो आनी व्हिडिओ व्हायरल जाले जे कॅम्पसा भितर गेल्लो NITच्या त्या क्लुवाचेर सद्याक जे कुंकळे पुलीस आसात तांकां खरें वालोर दिवपाचो त्या क्लिवाचेर जो PI आसा डायगो ग्रायसेस आनी तेंची जी टीम आसा तेणी एक टीम फॉर्म केली आनी ही टीम एक तेणी काडून ताका सद्याक आंध्र प्रदेशात वचपाचे आसात. त्याच बरोबर तेजो ट्रान्सफर वॉरंट जो आसा वही घेतले आनी ताका हांगा हाडून. आनीक अशें कळ्ळे कडेन आसा की जो ह्या भुरग्यान जो हें चोरून माल व्हेल्लो तेय जे लॅपटॉप बी कितें आसात हेय तेणी पुलिसेन एटॅच केले कडेन आसात. आतां पळोवया मंगला गिव जे पुरगिरी पुलीस आसात हे केन्ना म्हणल्यार एका हँडओवर कुंकळे पुलिसेक करतात ते पळोवचें पडटलें कित्याक जो पर्यंत ट्रान्सफर वॉरंट मेळना तो पर्यंत ते हांकां हँडओवर करूंक शकना. गोंयांत पळयत जाल्यार गुन्यांवांत दर दिसा वाड जायत आसा. खून, चोरी, मारहाण ह्यो घडणुको बऱ्योच गाजत चल्ल्यात. कायदो आनी सुवेवस्थेचेर प्रश्न निर्माण जावपाक लागल्यात. खऱ्यांनीच ह्या चोरांक कायद्याचो भंय ना वय? लोकांक प्रश्न पडला. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकर आनी अरुण नाईक. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कळंगूट वाठारांत शेतकाऱ्यांनी ट्रॅक्टराचे भाडे 400 रुपया फारीक करचे असो निर्णय पंचायतीन घेतिल्लो. तरी लेगीत लोकां मदीं बोवाळ जाल्ल्यान सरपंचाचेर आरोप घालप जालो. हे कारणाक लागून सरपंचान आरोप न्हयकारून जाप दिली आनी लोकांचे प्रश्न सोडयले. पळयात. टॉकिंग अबाउट 600 रुपीज चार्जीस घातले आनी मागीर म्हणलें 400 रुपया घातल्या. बरो आहा. हे डिस्कशन जाता जाता बरें डिस्कशन जालें आमचें आनी रिड्यूस करचें म्हणून बरें म्हटलें. पूण हांव कितें सांगूंक सोदतां की जे दिसा ते येयलेले त्या दिसा ताणें आपणाचो होमवर्क कांय करूंक ना दिसता. कित्याक तेच्या पायक हांवें 23 जानेवारी तेच्या पायक हांवें हे फेलिक्स डिसूजा म्हणून ताका आमी 400 रुपया चार्जीस घातले. रायट. आतां 400 रुपया कित्याक चार्जीस? एका वराक 400 रुपया केले आमी. कित्याक आतां डिझलूच वयता आमचे एका वराक 4.5 लिटर. 4.5 लिटर म्हणजे 100 रुपया पर लिटर वयता. सो आमकां आनीक प्रॉफीट नाका म्हणून एटलिस्ट हे डिझलाचे तरी पयशे पंचायत येवन न्हू. सो हे एक जालें. दुसरें कितें जालें की फ्रॉम 28 जानेवारी आमी कितें केलें की 400 रुपया सगल्यांक चार्जीस मारले आनी एक रेजोल्युशनूय घेतलें आमी की हे सगळे 400 रुपयांनी डिझल हें जावचें ना. पूण म्हाका ही खबर नासली. हेडेन एप्लिकेशन पंचायतीन घातलेलें म्हणून 23rd 24th हांव नासलो कालागुटान. सो हे हांवें पळोवंक नासलें. सो आमी म्हणलें सॅटर्डे फ्रायडे म्हणलें आमी पळोवंक ना तें. सो हांवें कितें केलें सांग म्हणलें जे दिसा हेणें आमकां हें केलें ग्रामसभा जावन हेणें खूब स्टेटमेंट केलो पंचायतीचेर म्हाजेर. सो म्हाका त्या पासून आतां लोकांक क्लॅरिफिकेशन घालूंक सोदता. पोलीस फार्मींग एक्टिविटीज इन कालागूट I don't think that farming activities which Panchayat is demolishing, well, I don't think that he was, that time when I started farming, when I bought a tractor, I think she was in the school.
And that time I was charging the farmers 100 rupees. And thereafter now, last year there was no charges. And no one was charged for a tractor at any amount. I said, put this thing, what's that, plow the field free of cost, and then we will see the next year. And then amka behind ditale, the seeds. Right? We also, we gave them free of cost. It is not from my pocket, it is from the panchayat pocket. It is not that Joseph Sequeira is a sarpanch, but it doesn't come from my pocket, it is from the villagers' pocket. The villagers' money we are giving it back to the people. So that is what I am trying to tell her, that if she doesn't know, please understand that this is what I have to say about her. And बेश्टेच कितें आहा म्हणून नाका बेश्टेच तोंडान हाजे नाका. Don't talk because you know English or because you say something. It is not right. One more thing. The other thing is, she said that the sarpanch main aim is to have a sky high building. I don't know in which world she is. Where is the sky high building in the field? I can challenge her where I have given any permission in sky high rise building. But in her ward, in her was that house, the panchayat, when she gave a permission, asked a permission for 316 square meter, they have a property, and 60% they have built up. And what is that sky high building? Is that not a sky high building? Agriculture property means all this Kalnagudi is agriculture property. This is what she has done here. बेश्टेत कितें तोंड आहा म्हणून सरपंचाचेर एलिगेशन घालना काय. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. येरादारी आणि नोंदणी प्राधिकरणाच्या सगळ्या सहाय्यकांक संचालकांक आतां सावन येरादारी वाहनांची नोंदणी करपाच्या उद्देशान रजा करार आणि आधार कार्ड पत्तो म्हणून स्वीकारचे न्हय अशे निर्देश दिल्यात. नेम लावचे आदी आमच्यो मागण्यो पुराय करात. बस ओनर्स असोसिएशनान मागणी केली. डिपार्टमेंट आता हे सगळेच आसा न्हू, डिपार्टमेंटान बसल्या सगळे अधिकारी जे गव्हर्नमेंट सर्वंट आसा ते ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटात ते सगळे रिस्पॉन्सिबल आसा ह्या गोष्टी. त्यांच्या हाती खाला हे जाता हे पुलीस दुकानदार आरटीओ दुकानदार पुलीस ट्रान्सपोर्ट म्हणून तेच सांगता न्ही, जेन्ना आमी फुडें खंय तरी वयता, जेन्ना सीएमा पर्यंत आमी वयता, तेंच्या पर्यंत आमी जे कितें सांगता पळय ते तांकां कळना. कित्याक कारण हांच्यान तांकां जो रिपोर्ट मेळपाक जाय, ज्या पद्दतीन दिवपाक जाय त्या पद्दतीन तो पावना. म्हणून तांकांय कळना की आमचो इशू कितें आसा, आमचे प्रॉब्लेम्स कितें आसा. जे डायरेक्टर जे गोंयान येता, जे ISS ऑफिसर आसता, तांकां गोंयचें कांयच खबर आसना. जेन्ना खबर आसना, लोक सांगता खबर आसना म्हणून, पूण तांकां जाय तें कितें खबर आसता. कित्याक जेन्ना डिपार्टमेंट घेता आनी डिपार्टमेंटान ते रावता, त्या डिपार्टमेंटान कितें चल्लां कितें ना हें समजपाक तांकां चड दीस लागना. थोड्याशा टायमान तांकां सगळें कळटा. बट म्हाका एक हांगासर दिसता की जशें बाईन सांगलां तशें की सीएमा पर्यंत गजाली पावना. ज्यो डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टान घडटा पळय त्यो सीएमा पर्यंत पावना दिसता. म्हणून ह्यो गजाली जाता. आयज ह्यो भायल्यो बसीस ज्यो आसा ज्यो गोंयांत रजिस्टर जाता 1.5 लाख घेवन, 1.5 लाख वयता खंय. ते स्टेटीक समज प्रॉफिट ना जाल्यार जाय कित्याक ते. त्या खातीर जशें कॅन्सलेशनाक घातलां, कॅन्सलेशन म्हणून सांगलां, जशें 44 या 45 बसीस त्यो जावपाक जाय. दुसरी गजाल की जो ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टर आसा तेका तुरंत, जसो निखील देसाय हांगाच्यान काडून उडोवपाक आमी सांगिल्लो आनी निखील देसायाक तुरंत काडलेलो त्या टायमार, तसोच हो जो डायरेक्टर आसा तेका काडपाक जाय हांगासलो. आनी तेका काडपा खातीर आमचो प्रयत्न आसतलोच. कित्याक जो मनीस गोंया खातीर जर काम करना आनी गोंयकारा खातीर काम करना, जो मनीस आपल्या भायल्या खातीर काम करता तो गोंयांत जाय कित्याक. गोंय सरकारा कडेन आमी एक गाडयो ज्यो पळय भायल्यो रजिस्टर जाता गोंयान, त्या संदर्भान आमी आवाज उठयल्लो. एक्चुली आवाज उठयल्लो केन्ना 2016 निखील देसाय डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आसलो त्या वेळाचेर. आनी 2016 निखील देसाय डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आसतना तेणें एक ऑफिस ऑर्डरूय काडलेली त्या वेळाचेर की रेंटल एग्रीमेंट जे आसा किंवा बाकीचे कडले डॉक्युमेंट आहा ते घेवन गाडयो रजिस्टर करप ना म्हणून त्या टायमाचेर ऑर्डर काडलेली. पूण तेच्या उपरांत मागीर मोदी जो कार्यकाळ केलो तेन्ना ती ऑर्डर बी सगळी हेंच्यांनी ताका वाटाण्याच्यो अक्षदा लायल्यो ऑर्डरीक. आनी मागीर सर्रासपणान परत पयशांचो वापर करून बॉम्बे बसी किंवा बाकीच्यो क्रेनी किंवा रेचे ट्रक हे सगळे वेवसाय पळय जे आहा
हे रेंटल एग्रीमेंट आनी बाकीचे जे पळय एफिडेविट अशे प्रकारे रजिस्टर करपाक गाडयो हेंच्यांनी धुमाकूळ सारको घालून उडयलो गोंय राज्यात आनी तितून सर्रासपणे गाडयो आज वाडत गेल्यो आनी त्या प्रमाणे जेन्ना आमकां हे सगळें कळपाक लागले की वाडटा गाडयो म्हणून तेन्ना आमी हेचेर आवाज करपाक लागून वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान सरकारा कडेन तेन्ना आमी हे विशय मांडपाक लागले पूण तेका खंयच सुटावो येनासलो. डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट अभिषेक परिमल हेणी एक ऑफिस ऑर्डर काडली आनी तितून क्लियर सगळ्यांक निर्देश दिले सगळे वाहतूक खात्याची जी रिजनल ऑफिसां आहा तांकां की एफिडेविट घेवन सुद्दां जेचे कडेन इलेक्शन कार्ड ना किंवा आधार कार्ड जो दिवंक शकना जाल्यार तेचे कडसून एक एफिडेविट घेवप आपूण खंयच्या जाग्यार रावता म्हणून आनी गाडयो रजिस्टर करपाची एक ऑर्डर काडली. तेन्ना सारकें आमकां कळ्ळें की आमकां हे सोंपोवपाचे प्रयत्न चल्लेले आसा म्हणून आनी निमाणे आमी रोखडेच मागीर ती ऑर्डर जी पळय काडल्या त्या ऑर्डरीक 29 तारखेक त्याच म्हयन्याचे 29 तारखेक आमी हे दिले एक रिप्रेझेंटेशन दिले आनी त्या रिप्रेझेंटेशनान आमी 4 गोष्टी नमूद केल्ल्यो की लिव्ह एंड लायसन एग्रीमेंट, आधार कार्ड, मागीर ते एफिडेविट आनी डिलरांक जे पावर दिल्या गाडयो रजिस्टर करपाचे पळय ते त्वरीत बंद करचे कित्याक डिलरांय सर्रासपणे गाडयो सगळ्यो रजिस्टर करपाक लागलेले तेका लागून आमी त्यो गाडयो बंद करपाक तेंचे कडेन मागणी केली. पण आयज जी ऑर्डर दिल्ली आसा पळय ती ऑर्डर काडलेली आसा की बाबा लिव्ह लायसनाचेर आनी परमिटां दिवची ना म्हणून हेच्या फुडें कमर्शियल व्हेकल आहा तितल्यांकूय. तर आमकां कितें ती ऑर्डर काडल्या पळय तिचें पालन करपाची जबाबदारी आतां त्या ऑफिसान जे RTO ऑफिसर आहा पळय तेंची आसा. तेंच्यांनी तेजे काटोवप म्हणजे कशें आसा पळय जी पळय आसा ना म्हटल्यार ना फाटल्यानच्यान मागीर कितेंय घेवन बीन करपाचें तें आनी भानगडीक पडो नाका तुमी. बाईन सांगला की आतां तुमकां एक शिटकावणी दिल्या लास्ट हिंदीन सांगला ते सगळ्यांक पुरेपूर जाल्लें आसा की फाल्यां तुमी ऑर्डर काडली आनी तेच्या फाटल्यान जर घेवन तुमी जर भानगडी करीत जाल्यार आमी आतां थोड्याच उबे रावल्या हेच्या पेक्षा चड लोक उबे रावतले. की म्हाजी जो पळय अटॅक जाल्लो त्या प्रकरणान पळय आयज पर्यंत आमी ती पुलीस स्टेशनार उबी करून दवरल्या थंय. अशी हिम्मत दाखोवंक जाय आमचे सगळे लिडर आहा तांकां तेच सांगता की सगळे नेतृत्व करता प्रत्येक हेचे एसोसिएशनाचे अशी हिम्मत धरपाक जाय. हांवें ठरयल्लेलें तेन्ना पळय RTOन संगनमत करून क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी करून त्या ओनरा वांगडा बस 11,000 फक्त सोडयल्ली पूण वयल्या कोर्टान डिस्ट्रिक्ट कोर्टान वचून स्टे हाडून आयज पर्यंत ती थंय दवरल्या. कालच्या प्रेसान हांवें सांगलेलें प्रेस घेताना त्याच जाग्यार घेतलो म्हणून आतां ते वता म्हणून तुमच्या रिक्वेस्टाक आमी हांगासर घेतल्या आनी ती बस हांगासर आहा वचून हांगासून एक फोटो सुद्दां आमी त्या बसी कडेन मारतले थंयसर लोकांक कळपाक लागून. म्हणटकूच ज्यो पळय गोश्टी पळय आहा पळय ह्यो बेकायदेशीरपणान पळय ज्यो चलता ताका खंयच थारो नाचचो ना आनी त्यो तांणी सांगला त्या प्रमाण ते सतीश पळय जो कोण एजंट आहा जो म्हाका मेळ्ळो ताकाय हांवें क्लियर सांगला की तूं गोंयकारपण राख म्हणून हे भायल्यांक हाडून हांगासर हाडटा ते हाडटा वरसून त्या ऑफिसरांक सगळ्या लाचार करता पयशे दिवन आनी प्लस कित्याक गोंयकारांचो धंदो बुडयता. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि मुजेफ शेख. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंय उष्ण काळांत प्रवेश करता आनी फुडले कांय दीस तापमानात सेगीत वाडपाची शक्यताय आसा. मळब चडशे नितळ आसतले. कांय वाठारांनी सकाळी धुकें आसतले पूण परिस्थितीत व्हडलोसो बदल जावचो ना भारतीय हवामान खात्यान सांगला. फुडें पळयतना दिसाचें तापमान आनीक वाडटलें आनी 34 ते 35 डिग्री सेल्सियस मेरेन पावपाची शक्यताय आसा जाल्यार रातचें तापमान सुमार 21 ते 22 डिग्री सेल्सियस आसतलें. कांय वाठारांनी सकाळी धुकें अणभवपाक मेळटलें. तापमानांत व्हडलोसो बदल जावचो ना. गोंयभर तापमान वाडपाची शक्यताय. नितळ मळब, वाडटली उश्णताय. कांय वाठारांनी धुकें पडपाची शक्यताय. बुधवारचें तापमान 35 ते 22 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक कसलीच शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोगस.